Bossorginच्या बापा तुका आर्गां दिता दिन वाजता ह्या वेळा पासत हे घडये पासत दुनिया बापा मोगाडा हो आयचो सोबीत दीस तुवें म्हाका फावो केलो म्हज्या कुटुंबाक फावो केला जिवीत दिलां हे पासत देवा हांव तुका आर्गां दितां तेच परी हे जुमार दर एक म्हजीं भाव भयणां एकठांय जाल्या तांच्याय जिविताच्या देण्या पासत दुनिया हांव तुका आर्गां दितां आयचो दीस तुवें तांकांय फावो केला म्हूण म्हज्या देवा हांव तुका दिन वाजतां तेच परी आनीक एक सुमानान दुनिया तुवें आमकां जिवी दवरून पोत्तून हांगासर एकठांय केल्या तुजें उतर आयकोंक आनी हें उतर आयकोनूच आमकांच दवरूंक न्हू पूण तें वांटूंक दुनिया दुसऱ्यांक हो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक हो मोग जो आमकां मेळ्ळा तो दुसऱ्यांक वांटूंक दुनिया तुवें आमकां एक भाशेन पोत्तून आत्मीक वाठारान ओदीक आनी ओदीक घोट जावंक तुवें आमकां हांगासर तयार केल्या बापा मोगाडा हांव तुका आर्गां दितां हो वेळ हांव तुज्या हातान घालतां पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या भाव विन्संटाचेर ताबोर घे आनी दर एक भाव भयणांचेर आयज घडये जायत्या भाव भयणां वरवीं तूं उलयतलय पवित्र आत्म्या तूं तांची काळजी घे हें मागणें हांव कोतां जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन 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 Amen. 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 Jesu Amen. kargam. Jesu kargam. Praise God. तेजो कारकम कोणाक कितें गोवायकी बा हाय कितें शेअर करून दिसता Praise मोको हाय की सो पयलीं हांव दिवं कोण आहा जा तांकां संदी दिता सांग ओके सिस्टर मागीर दुसरें येतलें येस स्टार्ट कर सो आर्गां जेजू पयली स्वातेर म्हणल्यार जस्ट डे बिफोर एस्टरडे म्हाका एक भयणीन आपूण न्हीद पडना म्हूण तिणें आपयलें प्रेयर करपाक देवा आर्गां आनी हे भयणीगे घरकार तेगे चेडूं दोग जाण आहलीं ह्या कुटुंबान आनी एक धाकटें चेडूं आहा तें तेगेलें प्रेग्नंट आहलोलें सो देवा आर्गां तें दुबय आसता सो देवा आर्गां तेंवूय थिंगा म्हाका मेळ्ळें सो प्रेज गॉड आतां तांकां उतर शिकयलें उतराची थोडी सजमणी दिली उतर ना न्हू आहा बट जेन्ना आमगे जिवितां तुफान येयलें म्हणटरी आमी आलताय दोलताय सो आफ्टर दॅट हे तेंगे सोगल्यांगे आख्खी होल फॅमिली म्हणल्यार जाता म्हज्यान तेंचे मदें मिसअंडरस्टँडींग आहलोलें एक भाशेन बोगसण्याची गरज आहलो तांकां चूक घडलोली ही चूक घेवन सोगलीं बसून आहलीं लायक फॉरगिवनस दिवपा नाका लायक ते भाशेन सो देवा आर्गां बोगसण्या वयरूच टिचींग दिलें उतराची मोडणी जाली थिंगा आनी हांवें कांय करूं ना हें उतरूच तांकां लायक टच जालें मागीर मागणें कोत्ता तेन्ना देवा आर्गां जायतें बरेंपण तेणी घेयलें ते हे भयणीक दोड्यांची पेकोवणी मेळ्ळी तेच परी तेगे घरकार तो ग्लासीस घातालो कंटिन्युअसली मिन्स तेगे ग्लासीस आसताले मागीर जेन्ना हांवें तेजेर प्रे केलें तेन्ना ताका सांगलें तुगे ग्लासीस काड आनी तेजेर प्रे केलें आनी देवा आर्गां आनी आतां म्हणलें तूं टेस्ट कर आनी चोय तुका जें कितें डिफिकल्ट लागतालें तें चोय म्हणलें थँक्यू जिजस हांव भाव म्हणपा लागलो आपल्याक ग्लासीस काडना आसतो रावूं जायना आहलोलें आपल्याक हेडेक जातालो सारको आनी तेका लायक तोंड बारीक तेश कोन्न जालें फील जालें तेका आनी तें हेवीनस ना मिन्स पे जाता तो ना आनी ब्लरनस तेका दिसती पडना आहलो विदावट ग्लासीस तेका दिसती पडना आहलो कंप्लिटली दिसती पडना ते ग्लासीस जायच आहलोले सो प्रेज गॉड त्या टायमार ही मिलाग्री घडोवन येयली तेका कंप्लिटली दिसती पडोंक लागोलें आर्गां जेजू आनी मागीर ही भयण जी न्हीद पडना आहलोली तेका काल विचारलें आफ्टर आमी गेले म्हणटरी तुका बरी न्हीद पडली न्हू पळय म्हणपा लागलो पूण पिसफुली न्हिदेलें कित्याक तेणें एकामेकाल्या बोगसणें दिलें आनी देवा आर्गां एक लायक भाशेन तेंगे पोत्तून एक जो हें बिगडटालें तें एक जालें रिस्टोर जाली ही फॅमिली लायक दुस्मानकाय जी घेवन आहलोली ती एक जाली आर्गां जेजू ही पयली गोवायकी म्हगेली आयकूं येता न्हू सिस्टर वय सगळें आयकता सारकें क्लियर ओके थँक्यू जिजस जेजू सो kargam. मग जेजू kargam. जस्ट 2-3 वीक्स कितें जालें ब्रदर विन्संट इवनींग टिचींग दितालो
4 o'clock सेशन आनी तितून तो मागण्या विशीं टिचींग जाता ते भाव भयणां कडेन जी जुमार आहाय तेंकोडे आमच्यान मागणी हूंय करूं जाता. सो हें एक कनेक्ट जाता मुगे 2 घोवायक्यो आहाय तेंकां. एक भयण रिसंटली म्हजी बोगली येयली तेगे प्रॉब्लेम घेवन आनी उलयतां म्हाका सांगपा लागली की सिस्टर हांव मिसा बेटी आसतना म्हणपा लागली एक सायडीनूच लायक मुगे एक हात ब्लेसड सॅक्रामेंटाक वचों लागोल म्हणूं लागली. लायक कोण ओतेसो आयकलें तेगेलें आनी 2-3 स्क्रिप्चर तेका शिकयले आनी तेका सांगलें तेगे हात काडला हांवें आनी तेगेले बॉडीचेर दवरलो चॅस्टाचेर आनी म्हणलें हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड तुजी कूड जावन आहा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हें तेका रिपीट करूं लायलें. रिपीट कोत्तां तेका कोण चॉक करपा लागलो. गोड्यार 2 फुगा करूं लायलें. मिन्स तेका उतरां भायर सरनाय जालें. सो देवा आर्गां हांवें म्हणलें हे घोरां म्हणलें जिवो जेजू आहा. तुका थिंगा स्पेशली थिंगा वोसोन नाका म्हणलें मागणें करपा. थिंगाच ना म्हणलें इगोजेंतू ना जेजू. हे भाशेन तेका शिकयलें आनी ते सयतान जो तेका एटॅक कोत्तालो तेका कमेंड गायलो. तो तेका सोडून गेलो आनी तेका सांगिलें लेट ऑन हांवें म्हणलें आयज सान म्हणलें आयज सान न्हय फाल्यां आयज सान म्हणलें तूं खासगी तुगे मागणें कोत्ता तेन्ना तूं खुद देवा भेट्टो म्हणलें. फेस टू फेस 1 to 1 तूं उलयतो म्हणलें आनी तेगे दोरयेक सांद्याक कमेंड केलो ओपन जावपा देवागे थाड आयकूं आनी देवा चोवपा. सो तें हें केलें ब्लेस केलें तेका आनी धाडलें. मिडनायट हूंय तें उठोता 1 o'clock मागणें करपाक. सो प्रेज गॉड जें उलयलोलें तें तेणें थिंगा चोयलें प्रेजन्स देवागेलें उजवाड आख्खो रूम तेगेलो उजवाड आनी तो होस्ट जिवे मास तेणें तें चोयलें आर्गां जेजू. थँक्यू जिजस. हे भयणी पासत लायक तें एक्सपिरियन्स थिंगा आपले खुद रुमांतूच तिणें हे जिवे जेजू अणभवलो. तेका ती उलोवपा लागली आनी तिका हांवें जॉन चॅप्टर वाचूं सांगलोलो. एक उतर तें थिंगा ती म्हणटा आपूण रीड करपा तें हांवें अणभवलें हे जिवे जेजू थिंगा. सो प्रेज गॉड. तेच भाशेन आनी एकटी भयण सेम सिमिलियर हे भाशेन तिकाय जेन्ना हांव मागणें करूं लागोलें उतर सजमून जातोरी तिकाय सेम थींग हांवें मागणें केलें आनी जेन्ना थ्रू मी देव तिका उलयतालो तेन चोयलो आख्खो रूम तेगेले आंज बुडवे बोल्ले ते आनी मोयजस आनी ते जिलकुटा उज पेटोता न्हू तेन चोयलें. हें आसनें देवागेलें. सो प्रेज गॉड. देवा आर्गां. जेजू Thank you, कारगां. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ह्यावूय भुरग्यां पासत देवा आर्गां दिता ह्यो भयणां पासत आनी तेचे भाशेन देवा आर्गां आनी एक कुटुंबांत हांव गेलें थिंगाय तशें लायक एक भयणीन म्हाका एजन्सी प्लीज मातशें सिस्टर यू आपले हेल्प कर हांव बरें ना म्हणलें तिणें यांग म्हज्याहून यांग 2 जाण भुरगीं आहाय तेगेलीं आनी देवा आर्गां आतां हांव गेलें मॅपाचे गुगल मॅप घेवन गेलें एक्झॅक्टली तेंगे थिंगा स्टॉप जालें. आतां म्हणलें म्हाका आतां कोण ना हिंगा सिस्टर मातशें भायर यो म्हणपा लागलें आपल्याक येवपा जायना. सो प्रेज गॉड. आतां हांव म्हणलें म्हाका कितको कोट्टोलें. सो तेन मागीर आपल्यागे मेडा धाडलें आनी तिवूय मातशें येयली. आतां कितें तिको चलों जायना. सो देवा आर्गां. जेन्ना तेंगे गेलें तेन्ना तेन आपल्यागे प्रॉब्लेम्स आयले. कितें बोगसोण्या विशीं फॅमिली आख्खी सगली फॅमिली विशीं हिस्ट्री कितें सगलें काळजान भरून दवरून आहा ही भयण आनी इवन ती फिरगोजें वावर कोत्ताली. हे यादनिकानूय ते सगळें जें कितें केलां तेंवूय ती सगलें लायक डस्टबिनां भरून आहलोलो सगलो कचरो. तिकाय जेन्ना सजमणी दिली देवा आर्गां आनी तेगे फ्रेंड एक येयलो आहलो थिंगा तेंवूय देवा आर्गां दॅट वेरी मोमेंट तें थिंगा पावलें. सो तेंवूय एटेंड जालें हें उतरां सजमणी घेयली तेणें आनी देवा आर्गां हे फ्रेंडाकूय बरेंपण मेळ्ळें. तेगे आय रिस्टोर तेगे विजन तेका क्लियर दिसता ब्लरनस येतालें. सो देवा आर्गां देवान तेका हात लायलो. प्लस आतां हे भयणीक
जेन्ना ताका सांगिल्लें तूं उलय म्हणलें देवान आमकां अधिकार दिला तुगे दोंगरां कडेन उलोवपाक सो सगळें शिकून जाता जेन्ना मागणें केलें तेगे टोटली तेगे पेन टोटली बॉडी तेका चोलो स्टेप मारूं जायनासलें इतू तेका आंगा फोडाफोड आहलो हूंय आनी तें वचना आहलो हूंय सो देवा आर्गां तेका रिलीफ मेळ्ळी आर्गां जेजू थँक्यू जीजस प्रेज यू Thank you, जीजस Jesus. Thank you, Praise Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. ह्यावूय कुटुंबा पासत हांव देवा आर्गां दितां आनी तेच परी काल एक भयणीन म्हाका लायक तिजे भितर भिरांत येता आसतलें हांव नोको हांव सांगतां कित्याक एज म्हजे वरवीं देव तेका उलयलो हे भयणी हांव डॉक्टरागे घेवन गेलें मिन्स तेन म्हाका आपयलें यो म्हूण आनी देवा आर्गां आमी पयलें हांव उलयलें देवा कडेन कांयच आसपाना हे भयणी भितर कित्याक देवा आत्मो तिजे भितर आहा देवान सांगलां जूंय सुम्यागे आत्मो आहा थिंग सुटका आहा लिबर्टी कांय ना 1 John 4:17 जसो जेजू तशेंच हे भयण सो ते भयणीचें नांव गेलें डिक्लेअर केलें एग्रीमेंट प्रेयर देवा आर्गान जेन्ना ती भयण येयली तेन्ना ती सारकी हेंच जाली मिन्स लायक भिरांत येता न्हू मातशें कितें जालें म्हणटरी आमकां कितें जाता भिरांत एश जाता आबूज एश जाता हांवें म्हणलें कित्या भिता तुजे भितर व्हरतो देवा कांय येवपाना तुजे भितर कांयच ना म्हणलें आनी डॉक्टरीन चॅकअप केलें तेका थोड्या वखतान डॉक्टर येयली चॅकअप केलें एज जे भाशेन उलयलोलें तें थिंगा घडोन येयलें हेवूय भयणी गेले जे भाशेन डॉक्टरान चॅकअप केलां कांयच ना कित्या भित गो तूं कांयच ना आर्गां जेजू कांयच ना हे भयणी पासत हांव देवा आर्गां दितां थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. आनी आनी हाय म्हाका गोवायक आतां उगडास येयना इमिडियटली येयना आहले जायते गोवायकी हाय बट प्रेज गॉड तें नांव मागीर सांगता थँक्यू जीजस थँक्यू म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली देखून ही गोवायकी देवागे बोरपण हो मोग तेगेलो पुरगूट करपाक थँक्यू जीजस Jesus Karna, Jesus Karna. Jesus Karka. Wow. Praise God. Mighty warrior, mighty warrior. Praise God. Thank you, Jesus. देवा कारणां आमी दिता आमच्या बाय एलिजा पासत आमी गोवायकी आयकता थोडे वेळार हांव चिंता ही आमची भयण एका फाटल्यान एक गोवायकी दिता आनी देवाची मोहिमा आमकां दाखयता कितें चलता तें खरेंच देवाक आर्गां आमी दिता आमच्या बाय एलिजा पासत थँक्यू जीजस Praise God. Thank you, Jesus. थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस अनेक दोन सांगता प्रेज गॉड म्हाका Go ahead. सो एक भयण न्हू लायक सडनली म्हाका ऑन द वे मेळ्ळी ती कामासान येता तेन्ना आनी मुगे घोवान तेका विचारलें कोण एकटो भाव एक्सपायर्ड जालोलो फ्लायटान कितें दिसता म्हाका सो हे भयणी विचारलें तूं वळखता तेका ती म्हणपा लागली वय आमगे नेबर कितें अशें कितें म्हणलें तिणें आतां हांवें गो विचारलें तूं वयतलें न्हू ना 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 म्हणूंक लागलें आपूण वचपाना आपल्या भिरांत दिसता सो देवा आर्गान थिंगार रस्त्यार म्हाका हे भयणी उतर शेअर करपाक मेळ्ळें हांवें म्हणलें तें उलय नाका तूं वयतो म्हणलें तेका चोवपाक वयतलें आनी तेगे फ्युनरलाक वयतो म्हणलें आनी आपूण चोयल जाल्यार म्हणपा लागलें फ्युनरलाक गेलें जाल्यार आपल्या रातीको न्हीद पडना सो देवा आर्गां म्हाका संदी मेळ्ळी थिंगा हे भयणी उतर पुरगूट करपाक आनी तिका हांवें ती उतरां सांगिल्लीं हें अशें करून म्हूण आनी तूं वच म्हणलें जे भाशेन तिका लोकेट केलोलें तेन म्हणलें ती ते भुरग्यागे बॉडी चोवपाक गेली आनी तिका राती कडेन बरे भाशेन न्हीद पडली आर्गां जेजू थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस बरी आनी एकटी भयणीन म्हाका लायक ती सीक पडली सडनली आनी तिणें म्हाका मॅसेज घायली की आपूण हॉस्पिटलान एडमीट आहा म्हूण बट ती मॅसेज म्हाका सोजमना कितें उलयता कित्याक तेगे वॉयस सारको डावन पडलो आहलोलो सो प्रेज गॉड आतां हांवें म्हणलें हांव आतां ऑलमोस्ट कामा सान घार पावपा ऑन द वे आहलें तेन्ना ती ओपन केली हांवें तेगे मॅसेज आयकपा ऑन द वे आसतना आनी मागीर कॉल केलें तेका हांवें थिंगा रावन
आनी हांव म्हणलें हाल विजिटा वयतलें. मागीर सो एन सो सांगपा लागलो सिस्टर आपल्याक उलोवपा जायना सो एन सो जालें आनी देवा आर्गा म्हणलें आनी थिंगाच हांव तेका 2 स्क्रिप्चर सांगिल्ले रस्त्यारूच आनी तूं म्हणलें हें राती कडेन मॅडिटेट कर. हें जेजून तुजे पासत कितें केलें तें तूं मॅडिटेट कर म्हणलें. आनी हांवें प्रे केलें तेजेर. आयज रातीको म्हणल्यार तूं कंप्लिटली वॉश जाता म्हणलें. कांयच उरपाना म्हणलें आनी हें उतर शिकोयता उलयता न्हू तेगे वॉयस लूज जावपा लागलो आनी सारको ओपन जालो आर्गां जेजू फोनाचेर आनी तेका सांगलें तूं रातीको हें मॅडिटेट कर आनी हांव हाल सकाळीं म्हणटा तुका विजीट करता. आनी देवा आर्गां हांव मॉर्निंग तेका विजीट करूंक गेलें. मॉर्निंग विजीट करूंक गेल्यार ते नमाज पळोवन बसताय तेश कोन्न हें बेडार बसून आहा आनी हांसोता आर्गां जेजू. जें कितें उलयलोलीं राती कडेन तें थिंगा घडोवन येयलें. हे भयणीगे वॉयस सारको कंप्लिटली लूज जालो आनी डॉक्टर हांवें तेका सांगलोलें डॉक्टर म्हणल्यार हाल तुका डिस्चार्ज येतलो. खुशाल तें आतां डॉक्टरान सांगिलां हांव तुका आयज धाडटा म्हूण आनी बाय इवनींग म्हणल्यार ही भयण गेली. आर्गां जेजू थँक्यू जिजस. थँक यू प्रेज जीसस. Wow, praise Jesus. God. Thank you, सो Jesus. तेच भाशेन आनी एक गवायकी आमगेली. हांव नको देवा आर्गां जायते पाटी आमी क्रिस्तांव रोमन कॅथलीक भोव कोन्न हांव कित्याक वयता ती रोमन कॅथलीक हींच क्रिस्तांव भाव भयणां म्हाका देव मेळून दिता. सो एक दीस म्हाका अशें विजन येयलें आनी हे विजना हांवें दर्शन चोयलें की हांव सिमेंट्री आहा कोणागे फ्युनरला अटेंड जालां. एक फ्युनरल तें बॉडी घेवन वयताय आनी एक सायडीन बॉडी घेवन भायर येताय. आतां ते बॉडीन ती भायर कितें हाडल्या तितून जीव आहा म्हूण ती भायर घेवन येयली तेगे फॅमिली मेंबर्स. आतां तितू फॅमिली मेंबर्सान म्हाका आतांचो थिंग यादनीक आहलोलो देवा आर्गां पूण तितू कोणी तरी म्हाका जाप केली मातशें यो म्हूण ती दुसऱ्या ओद्दां घेवन गेली तेका. आनी ती म्हाका म्हणपा लागली तूं हेजेर मागणें कर आनी सटन मागणें तेणी सांगिल्लें म्हाका उमकें मागणें कर. आतां फ्युनरलाक हेजो मोबायल बी कोण व्हरनाय बोव वताय मिसा वयतना बोव वताय. सो देवा आर्गां थिंगा म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलो की जेजू लाजारा हुकूम घालता न्हू 4 दीस जाताय तेका मेल्या आनी तेगे भयणो कितें म्हणटाय आज 4 दीस जाले तेका आनी तो तेका घाण मारतली पूण जेजू तेका हुकूम घालता भायर सर म्हूण. हें म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलो. हेंच मनान दवरून हांवें ते बॉडी हुकूम घायलो आनी ही बॉडी तो कॉफनांत न्ही तो उठलो आनी चलोंक लागलो. आतां वयता उठोन आर्गां जेजू आनी सगळीं बोवाळ मारपा लागलीं कित्याक तो जिवो जालो न्हू. सो प्रेज गॉड देवा आर्गां. आतां सकाळीं जालें हांव सदां म्हाका विजन येता तें मुगे घोरकारा सांगता बट त्या दिसा हांवें सांगूं ना. कामां वयतरी म्हाका घोवान मॅसेज आयल्या की आनी तेगे कॉल हांवें चोयलें ना. सो म्हाका म्हणपा लागलो एमर्जंसी कॉल कर म्हाका. एक कॉल केल्यार म्हाका म्हणपा लागलो आंटीन सांगिलां तिगे जावयां पासत माग. सो एन सो तेका एटॅक येयला एज अ डेड बॉडी हॉस्पिटलां आहा. सो प्रेज गॉड जें कितें विजनां चोयलोलें तें हिंगा सकाळीं न्यूज मेळ्ळो. Praise सो God. Praise God. सो हांव काडलें संडे हॉस्पिटलान गेलें GMC. देवा आर्गां आतां थिंगा सगळीं फॅमिली मेंबर्स आहाय थिंगेलीं तेगे बायल आहा जो संवसार तेंकां उलयला वो आवाज घेवन आख्ख्या संवसारा पावयला तेणी. इगोर्जां सांगिलां आनी वर्ल्डा पावयला तेजे पासत मागाय स्प्रेड केला. सो देवा आर्गां सो वन बाय वन जायतीं शेजार देखून आहलीं तेंगेलीं वोसोन ICU विजीट कोन्न येताय. आतां मुगे टर्न येयलो. हांव गेलें प्रे केलें तेका कमेंड केलें आनी येयलें. प्रे कोत्ता तेन्ना आनीक दुसऱ्या बेडार एक आवयन एक घोरकान्नीन म्हाका आपल्यागे घोरकाराचेर प्रे करपा सांगिल्लें. सो प्रेज गॉड मागणें केलें हांव येयलें येतोरी आमकां न्यूज दिलो की तेका युरीन आतां पास जालां आनी बरो आहा म्हूण सांगिलां डॉक्टरान.
भायर येयल्या आनी तेगे मिसीसाक म्हाका ती वर्ड शेअर करपा येनासलें कित्या हेच्या पयलीं तिका सेम थिंग म्हाका विजन येयलोलें की ही भयणी विशीं ही फूल फॅमिली आमगे येता आनी तेन्ना हांवें मॉर्निंग उठोन घोरकारा सांगिल्लें चोय सो एन सो हांवें चोयलां मातशें तेका विचार तेगे मामी कडेन कितें प्रॉब्लेम आहा तें मागीर तेगे मामी येयली आनी सांगपा लागली ए मुगे दुये पासत मार तेका बॅकबोन कॅन्सर जालो म्हूण सांगिलां सो प्रेज गॉड जेन्ना ते टायमार जेन्ना हे दुवे हांव वर्ड शेअर करूंक गेलें तेका संदी मागिल्ली हांव म्हणलें तुका शिकयता बट ह्या भुरग्यान नीव वय पसून करूं ना ती हें दिवं ना कितें म्हणटा तेका ऑपॉर्च्युनिटी देवा आर्गान नो प्रॉब्लेम बट हांव प्रे कोन्न येयलो तेजेर देवा आर्गान तें टील आयज आहा आतां हे घोरकारा भशेन हांवें थिंगा हॉस्पिटलान बसोलें भायल्यान आनी तेगे नेबर्सां फॅमिली मेंबर्स तेंगे थोड्यांक घेयलें आमी म्हणलें आमी देवा आर्गान दिया तूं हे भयणीगे घोवा पासत तूं ये म्हणलें आनी थिंगा जे गोज्जे स्क्रिप्चर्स आहाय ते थिंग शेअर केले आनी देवा आर्गान दिलें सोगलें जातोरी घोरकान म्हणटा तेगेली बोर जाल्या पुरो आतां युजलस जालें इतलें सांगोन आनी हें कोन्न हें उतोर ते भयणीक इतुलें भाव एक दीस आनी एक दीस शिकयतालो कठोर काळीज कोत्ताय म्हण आमी आनी सेम थिंग हे 2 टेस्टमनी म्हाका भावागे हेजे सांगपा मेळ्ळे विन्संटा गेले सो देवा आर्गां हे भयणीन हें उतोर देवागे आयकपा इतू निबोर केलें काळीज तिणें आनी देवा आर्गां देवागे उतोर तेणें आयकून पूण हो संवसारांत आड गोड्डून रावली आनी तो स्प्रेड केलो आनी तो तेगे घोरकारागे जिवितां व्हड जालो आनी एक सोमना भितर देवान तेका आपोवणें फावो केलें द अदर डे तेगे तो मोरोन जातोरी हांव तिका वीश करपा म्हूण गेलें आतां ही भयण म्हाका क्वेश्चन कोता कित्या मुगे घोरकारा देवान वयलो कित्याक आमच्यान कोणाच्यान क्वेश्चन करपा जायना हे भाशेन जायतीं क्वेश्चन करपा हांवें तेका देवागे उतरांतल्यान शिकयलें आनी तें हूंय म्हणटालें घरांत मागीर तें आतां उलयता तो घोडये भावार्थान कितें आपल्यागे धाकलो धर्म कोत्ता आसय हें तेका टोकर मारतालें कितें कोत्ता रे तूं आं एशें कोन्न उलयतालें आनी देवाक सांगतालें मुगे म्हाका व्हर पूण घोवा व्हरनाका पूण कितें घडोवन येयलें तें थिंग मोरोन उलयतालें देवान घोवाकूय चोयलो आनी हे भयणी आयज पर्यंत ही भयण ना सो आर्गां जेजू हेवूय कुटुंबा पासत हे भाशेन आमी जायतीं जाण क्रिस्तांवां आमगे काळीज निबोर कोत्ताय देवागे उतर सोत पूण हें उतर मानून घेवपा आमकां इतू डिफिकल्ट जाता मानून घेयनाय आमी आनी हांव देवा आर्गां दितां जायतीं भाव भयणां उतर पुरगूट कोत्ताय पूण एश आयकोताय तेच उडयताय भायर देवागे उतर एक व्हॅल्यू नाहलोल्या भाशेन कोत्ताय आनी जेन्ना ही आयकनाय तेन्ना काळीज दुखोता हांव नोको इवन ब्रदर विन्संटान अनुभवल आसता हें आनी कांय बरे भाशेन चोय आतां इवन ब्रदर विन्संट आपल्यागे टायम घेवन उतर शेअर कोत्ता सो देवा आर्गां आनी गोवायकी आयज म्हाका उगडास येना थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हे गोवायकी आयकेल म्हूण प्रेज गॉड Praise God. Praise Wow. God. हां जेजूक आर्गां Wow. प्रेज गॉड Praise Jesus. What a blessing. Praise God. हांव तुमकां एक फोटो दाखोवंक सोदतां तुमच्यान हो फोटो पळोवंक जाता Tikon Bail Bedar, ha, brother? Yeah. दिसता Yes, Wait, yes. wait. Yes, yes. ओके हो फोटो जाण कोणाचो फादर बेनेट म्हणून हा ताची भयण तिका एक्सिडंट जाल्लो डिसेंबराच्या म्हयन्यान तुवें सांगलोलें ब्रदर आय वय. थिंक यू हॅड शेअर्ड Wait. हांवें सांगलेलें Wait. डिसेंबराच्या म्हयन्यान जेन्ना तिका एक्सिडंट जाल्लो दोतोरान तिका सुमार 24 वरां तिका पासून गॅरंटी दिवंक ना 24 आवर्स बिकॉज तिचें सगळें फुटलेलें आनी दुसरे दिसा तिचें ऑपरेशन केलें सगळी सामकी फूल तोकली ऑलमोस्ट अबाउट 12 स्टिचीस हांगाच्यान सामके वयतान आनी ती मोडे गोंय थंयसर जीएमसी नासली आनी हांवें तुमकां ऑलरेडी गोवायकी दिल्ली की जेन्ना हांव त्या दुसऱ्या दिसा पावल्लो हांवें फकत जे दुसरो एक भुरगो सुमार 2-3 वर्सां पयलीं ताका काणकोणाच्या रस्त्यार केपें काणकोणाच्या रस्त्यार ताका एक्सिडंट जालो ऑस्टीन Wait, brother. हांवें म्हणलेलें सांगलें
कमांड द स्पिरिट ऑफ डेथ मरणाच्या आत्म्यांक भायर सर भायर म्हणून सरता. होय तेच मागणे ह्या भयणीक हांवें केल्ले आणि कितें जालें तिची प्रोग्रेस एकदम स्लो जाली पूण ती मरोंक ना पूण आता 4 दीस पयलीं तिच्या घरकारान कित्याक तिच्या घरा हॉस्पिटलान खूब फाटी हांव गेला तिच्या घरा पासून गेल्लो कित्याक तिका पोत्तून हाडलेली पूण पोत्तून तिका ऑपरेशन करपाक तिका थंयसर वेचें पडलें कित्याक स्टिचीस काडलेले मागीर कितें पूण 4 दीस पयलीं तिच्या घरकारान हो फोटो धाडला ती आतां दोळे उक्ते केले तुज्यान तुमी तोंड पळयल्यार तोंड उलयता सारकी आनी सगळे तिचे पॅरामिटर सगळे स्टेबिलायज जाले थोड्या दिसांनी ती घरा येतली एब्सोल्युटली परफेक्टली नॉर्मल जेजू गारगांव जेजू गारगांव आनी एक गोष्ट म्हणटा काल हांव तुमकां सदांच सांगता की हांव न्यू क्रिएशन होमान घेता न्ही बुधवाराचो भुरग्यांक शिकोवंक म्हणटच सोमारा दीस म्हज्या भाव सायमनान म्हाका फोन केलो म्हणून लागलो आमच्या सेंटरान ब्रादर साजिताक आपयला आमी तुमी जाणा ब्रादर साजीत म्हणून न्हू ब्रादर साजीत म्हणटच तो येवपाचो आहलो 3 दीस रितीर करपाक सोमार मंगळार आनी बुधवार म्हणजे आयज निमाणो दीस पूण कितें जालें सोमारा दीस आमचे व्हडले आहा बीस साहेब आनी बीका जनरल ताणें ताका मेसेज केली की आका आनी चान्स दिवपाचो ना तुका बंद करून वयतले सेंटर म्हणटच सोमारा दीस म्हाका ब्रदर सायमनान फोन केलो म्हणून पळय लोक हांगा येवपाचो खूब लोक येवपाचो ब्रदर साजिताक आनी आतां अशें घडलें तो येवचो ना आनी आमी सगळी तयारी केल्या सुमार 1200-1500 लोक येवपाचो आहा मातसो उपकार करून तूं ये फाल्यां केन्ना काल मंगळारा दीस हांव म्हणलें हांव रेडी हा तूं म्हाका पार्टीक आपयशी हांव तुका कितें एक्सक्यूज दितलो देवाचें उतर शिकोवपाक हांव केन्नाच तुका एक्सक्यूज दिना हांव सगळें पयस येतलो म्हणटच काल हांव गेलो थंयसर हांव ना तुमकां सांगता भाव भयणीनो थंयसर सुमार 1200-1300 लोक आहलो जे भशेन ब्रदर जॉन्सन सगळ्यो कोदेली बोललेल्यो लोक चिकार बस करून गाडयो करून थंयसर लोक येयल्लो आनी म्हजे भितर सगळें आतां जाता म्हणलें सायबा हो लोक कितलो आयला कितलो पयस आयला मागीर हांव थंयसर येयलो आनी फादर इमिदियो आहलो थंयसर फादर इमिदियो तुमी जाणा फादर इमिदियो न्ही येस ब्रदर फादर इमिदियो आहलो फादर इमिदियो म्हाका सांगता डोंट वरी तूं प्रीच कर भिया नाका हांव हा कित्याक आमी आयज आमी लोक इतलो लोक येवपाचो आहा आनी ती नकत की हो येवपाचो आहा ना म्हणून तूं वच पयलो ओपनिंग बॅट्समॅन वच हांव गेलो सुमार 10:30 गेलो शिकोवपाक आनी सांगता तुमकां म्हज्या भयणीनो भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान सारकें द होल सेशन वॉज टोटली पावर्ड बाय द होली स्पिरिट कित्याक हांवें तांकां टेटेलास्टा शिकयलें इट इज फिनिश्ड आनी हांव तुमकां एक वस्त सांगता खूब लोक थंयसर येयल्लो पेकोणी पासून तुमी जाणो ब्रदर कशें शिकयता there is a John here John your father's name is so and so your wife's name is so and so and लोक थंयसर ते आयकता आनी म्हणटा आमी ताच्या साजिदाच्या सेशनाक वसया तो आमचें नांव घेतलो कितें तरी आमचें बरें जातलें हे उमेदीन लोक पयसतान थंयसर कालांगूट येयल्लो पूण हांव सांगता तुमकां बाबा म्हजे कडेन तसलें नांव काडपाक तें अनॉयंटींग ना पूण हांव तुमकां सांगता आय जस्ट टोल्ड देम अबाउट टेटेलास्टाय पयली वस्त म्हणल्यार खूब लोक येता जेन्ना देवाचें उतर नको कित्याक खूब लोक थंयसर जो येता देवाचें उतर ती नको ती जाणून मिसाक वचपाक तेज करपाक नोवेना करपाक आनी जेन्ना कितें पिडा येता ती खंय धांवतात दोतोरा कडेन धांवतात सारकें म्हणलें दोतोरा कडेन धांवतात मागीर तेजे उपरांत कोण तरी देवाचें उतर आयकोंक येता देवाचें उतर सजमता जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणून ती दुसरी कॅटेगरीचो लोक आसता ती कितें करतात देवाचें उतर मागणें करतात आनी दोतोरा कडेन वतात सेकंड स्टेप ऑफ पीपल तिसरो लोक जो आहा आतां म्हणटा आतां म्हजो भावार्थ वाडला म्हाका दोतोर नाका हांव देवाच्या उतरा वरवीं भावार्था वरवीं ती पेकोणी हांव अणभवता
I will receive that healing by faith. Faith. देवाच्या Yeah. उतरान म्हाका दोतोराची गरज ना कित्याक आतां म्हजो बावाड वाडला. व्हेरी गुड म्हणलें. म्हणटच टेटेलस्टाय म्हणजे कितें म्हणलें? टेटेलस्टाय म्हणजे कितें? Category number 4. And what is category number 4? Walking in divine health. Praise God. So first stage is only doctor, second stage scripture and doctor, third stage is only scripture getting healing, and fourth stage is you don't need the scripture, you're walking in divine health. Yes, tetelasta, it is finished to walk in divine health. But I म्हणलें तुम्ही टेटेलस्टाय करून तुम्ही हांगा येयल्यान की तुमकां पेकोडी मेवतली. कितलीं जाणां देवाचें उतर जाणून हात वयर करा म्हणलें. Praise God. 3-4 लोक हात वयर घालता आनी हांवें म्हणलें तुमची उतर नको आनी तुमी सजमतात की कोण प्रिचर येतलो तुमचेर हात दवरतलो, कोण एक देवाचो मनीस येतलो तुमचेर हात दवरतलो, कोण येतलो थंयसर पाद्री मागणे करून आनी आमचो फादर इमिजियो आयकता. ते ताजी टीम ही जी ते सगळे थंयसर आयकतात. ती 1200-1300 लोक आहात ते आयकता. पूण त्या वेळार पवित्र आत्म्यान म्हाका सामकें तें नीट करून सांगून ताका दिलें. तुम्ही उतर नको जाल्यार तुमकां बावाड ना जाल्यार तुमकां पेकोणी मेळत देवाच्या काकुती वरवीं. पूण जाणें म्हज्या भाव भयणीनो तुम्ही सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे नात. कित्याक जेजून आमकां सांगलां लुकाचो 18:8 जेन्ना मनशाचो पूत येतलो संवसारान ताका बावाड दिसती पडटलो गाय. ताका बावाड दिसती पडटलो गाय. ओ आमी फकत मागणी करतले सायबा म्हाका बरो कर, सायबा म्हाका हें दी, सायबा तें म्हाका दी. पूण आमचे भितर उतर ना जाल्यार आमी कित्याक हाच्या फाटल्यान ताच्या फाटल्यान धांवता आनी सगळीं सारकी ओग्गी रावलीं. आनी हांव सांगता तुमकां जेन्ना म्हजें शिकप जालें लोक म्हजे कडेन येयलो म्हणलो ब्रादर तूं खंय शिकयता आमी तुका केन्नाच पळोवंक ना. Wow. हांवें म्हणलें म्हाका तुमी पळोवपाक नाका, हांव केन्नाच पळोवपाक हांव फुडें येना, हांव फकत जेजू फुडें घालतां. तुमकां फकत जेजू दिला जाल्यार आयज आनी ताचें उतर तुमकां कळना जाल्यार तुमी म्हाका पळोवपाची गरज ना. फकत देवाचें उतर वाचात, ती सजमणी घेयात, शिकोवन आयकात आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोवंक सुरवात करात. जेजू कारगाम. Praise God. जेजू कारगाम. ताणें म्हज्या भाव भयणीनो हांव सजमना इतलो लोक आसतलो हांव कितें करतलो, हांव मागणी करतलो. पूण जेन्ना फादरान मागीर थंयसर एनॉयंटींग सेशन जालें कित्याक म्हाका थोडो वेळ दिल्लो. ओन्ली अबाउट 40 मिनिट्स म्हाका दिल्ले. पूण ह्या 40 मिनिट्सान सगल्यांचे पवित्र आत्म्यान दोळे उक्ते केले. हांव जाणो ते कित्याक शिकयता आनी हांव जाणो की जो लोक आतां रितीराक वेतलो म्हाका दिसता तो फकत मागपाक वेचना, देवाच्या उतराची जाणवाय आनी देवाचें उतर शिकपाक, देवाक जेजूक वळखोवपाक आनी ताचें उतर काळजान रिगून दवरपाक हांव सजमतां. तितल्याच कारणां लागून ती आतां रितीराक वेतली जेजूच्या नांवान. हालेलुया. Hallelujah. आनी Thank हांव you. सजमतां म्हज्या भाव भयणीनो ही आमच्या बुधवाराचे क्लासीक तुम्ही सगळीं जी देवाचें उतर आयकोन येता तितलेंच की म्हाका सायबा तुजें म्हाका कांयच नाका कित्याक तूं म्हजो पाय, तूं म्हजो डॅडी, म्हाका जी गरज आसा तूं पयलोच जाणय. God knows my needs before I ask. Amen. Amen. God knows my need before I ask. John chapter 6 verse 13. Matthew chapter 6 verse 12 or 13. तो म्हणटा तुजो सोडणीचो पाप तूं जाणो तुका कितें जाय तें पयलोच जाणो. तुमी कितें करूंक जाय ताका फकत तुमी आर्गां दिवंक जाय, ताका दिलमासूंक जाय, वाखाणणी दिवंक जाय आनी फकत तुज्यो गरजो मागपाक गरज ना. Your heavenly Father knows all that you need even before you ask. सारखे? Way, brother. Come on. Way, brother. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Praise God. God. Praise Thank God. you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, See, Jesus. see the power in our brother James. Oh, Matthew 6 verse 8. Sorry, Matthew 6 verse 8 it is. Matthew 6 verse 8. Praise God. Thank you, Yes. Jesus. मातवाचो 16:24 वोट 8. पळय कितें म्हणटा तो? ह्या ह्या पासत वाच. ह्या पासत बापा कडेन तुमी मागचे आदींच तुमकां त्या वस्तूंची गरज आसा म्हूण बाप जाणा. देखून तुमी तांचे पोरी जावं नाकात. कोणा पोरी जावं नाकात. thank you, Jesus. विदेशी लोकां भाशेन तुम्ही जाय नाकात. पळय आमकां सोयी हा, समजा आमी कोणाक कितें विचारलें, समजा हांवें म्हणजे बाय मारियाक सांगलें, बाय मारिया मातशें म्हाका कितें मातशी चॉकलेट धाडटाय तूं म्हाका चॉकलेट दिताय. अरे दिता रे तुका, भियेनाका, चॉकलेट दिता तुका. Praise God. बरें, पोत्तून आतां ती म्हाका मेवता. बाय मारिया तुवें म्हाका चॉकलेट दिल्याय. दिता रे तुका, दिता. पण जेन्ना हांव तिका विचारता चॉकलेट दी म्हणून, ती म्हणटा दिता कित्याक तिणें दिवंक ना म्हणून हांव पोत्तून वेता तिका विचारपाक, आनी शेकी ती म्हणटा अरे बाबा हो पोत्तून वेता, तू रे घे चॉकलेट घे, चल घे पुरा घे, उगी रावता. तुमकां दिसता देव तशे भाशेन आमचें करता? ना 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 देव त्या भाशेन आमकां त्रास करिना. जेन्ना आमी ताका एक पाटी मागता तो जाणा आमकां गरज कितें ती. तो आमचो सोर्मीचो पाय, आमी ताची भुरगीं. एक पाटी ताका मागलें, ताणें आमकां तें दिलें. पूण खूब पाटी हांवें मागलें आनी म्हाका त्याच वेळार जाय, होय की ना? होय ब्रदर. म्हाका इन्स्टंट कॉफी जाय, म्हाका 2 मिनिट नूडल्स जाय. मागले दिले. हांवें कितें केलां, देवाक पसंत घाल. बरें, हांवें ताका 100 रुपया दिले, साकर घेतली, गोड घेतलें, हें घेतलें, तें येयलो घरा. आमी सजमता आमच्या देवाक आमी पसरकार करून, सायबा तुजें उतर म्हणटा, जेजूच्या गाणया बरो जावन, जेजूच्या गाणया बरो जावन, जेजूच्या गाणया, तुजे सगळे म्हज्यो गरजो देवाचें उतर आमी म्हणटा आनी आर्गां दिवन आमी ते मागणे करता. पूण भाव भयणीनो, खूब पाटी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणे करीतूय जाल्यार देव जाणो की आमी मरची ना म्हणून, आमचें कितें वायट जावचें ना म्हणून. जें आमी मागता तें तो जाणो आमकां दितलोच. पूण जेन्ना आमी मागणें करता ताणें तें दिलां. पूण खूब पाटी तें आमच्या हातान येवचे पयलीं देव जाणो की आमकां मेळटा त्या हातान, आनी तेन्ना जेन्ना तें मागणें आयकलां ताच्या मदल्यान खूब आळकोळ आसता. कित्याक सैतान येता, आळकोळ हाडटा, कितें दुमाळो हाडटा, कितें ब्लॉक हाडटा. आनी देवाक आतां तें आमच्या जिवितान हाडूंक, तें घडोवन हाडूंक ताका थोडो वेळ लागता. देवान इन्स्टंट कॉफी करूंक जायना, कित्याक देवान आमकां ताका टाट करून दिलें. आतां कितें जातलें म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां सोयी जाय. हांव जाणा आमची भयण पासियन्स म्हणून आहली, पूण हांव विचारता पासियन्स म्हणजे कितें आमच्या भाशेन? पासियन्स होली ब्रदर. सोसणीकाय, वय सोसणीकाय, रायट? दुसरीकाय वय देखून आमकां सोसणीकायची गरज. सोसणीकाय जावन आसा एक फळ पवित्र आत्म्याचें. पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा सोसणीकाय. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां आनी एक गोश्ट म्हज्या मनान ह्या वेळार येता. म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं वा 3 सुमान पयलीं हांवें तुमकां सांगलेलें की हांव एक्चुअली ह्या वेळार म्हज्या सासूमांयच्या घरा आसा. देखून मातसो लो उलयता, कित्याक तिजे विशीं हांव उलोवंक सोदतां. तिचे कडेन एक बाट आहा आनी ती विकूंक सोदता. म्हजी मिसेजाक आनी म्हाका ती जबाबदारी दिल्या, कित्याक 3-4 पार्टनर आहात सगळे. आनी जेन्ना कोण येयलो सुमार 1 म्हयनो पयलीं, आमकां म्हणटा तुका 40-60 दिता. हांवें तुमकां सांगलेलें, वय की ना? सांगलो ब्रदर. 40-60 जाणून दिलें, वय की ना? आमी ताका सांगलें 40-60 आमकां कांय नाका, आमकां जाय फूल 100% वायट. आनी ते गेल्ले. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, 2 सुमान पयलीं ते येयले आनी आतां फूल 100 दितात. सगळीं आतां फॅमिलीन आतां अजून पासून कळोंक ना, पूण ती एकदम खुशालकाय आहात. आनी थोड्या दिसांनी आमची सेल डीड प्रोसेस कॉमेस जावपाची आहा. आनी फूल 100%. आनी हांव तुमकां सांगता,
सुमार 1 वर्स पयलीं हांव तुमकां ही बरी खबर हांव देवाक आर्गां दिता 1 वर्स पयलीं ती जमीन जी हांगा आहा लागींच कोण एक बिल्डर आमकां दितालो 25,000 per square meter. हांव तुमकां फकत एक उदाहरण दिता एक्झॅक्टली 25,000 पूण त्या वेळार तो मनीस जो आहलो तो म्हणटालो तुमकां 90% दिता वायट आनी 10% दिता आनी आमकां तें नाका आहलें आनी तो म्हणटा कितें 10% तें अशेंच जातलें आनी बाकीचो लोक आहलो तेन्ना आमच्या बरोबर बाकीचे पार्टनर आहले and 10% no problem 40-60 नाका पण 10% समजा मातशी आमचे चाव पाणी आमची सुट्टिली जाणा तुम्ही कितें म्हणटात ते जाणे चाव पाणी सुट्टी 10% सुट्टिली आणि म्हाका नाका आहले 10% आय वॉज अगेन्स्ट इट आय म्हणलें आमकां 100% जाय आणि शेकींग कितें जालें 15 दिसान एका म्हयन्यान तें डील कॅन्सल जालें Praise God. आयज म्हज्या भाव भयणीनो 1 वर्स जावन तो बिल्डर आमकां 100% दिता वायट and from 25 it has gone to 28,000. Wow. Praise God. 1,000 more. Praise God. And same builder. No, different builder. Okay, yeah. Different buyer. Because हांव तुमकां सांगूंक सोदता त्यो पळय Wow. आमी इंट्रस्ट दवरीत जाल्यार for that amount for that property तुका 3,000 increase एका वर्सान मेळचो ना एक्चुअली the rates have gone down because too many buyers पूण पळय त्यो कशी मिलाप करता Yes. जेन्ना आमी म्हणटा आमी शॉर्टकट घेवचे ना वी विल बी पेशंट आमी सोंसणीकायेन रावतले पूण आमी ते चुके वी विल डू द रायट थिंग we will do the right thing. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो होय, brother. it is not about doing anything it is doing the right thing when you do the right thing you are honoring God. त्या मनशाक सुमार 1 म्हयनो पयलीं जो आतां घेवपाचो तयार आहा तो म्हणून 40-60 हांवें ताका सांगलेलें बाबा आमच्यान 40 घेवंक जाय 60 घेवंक जाय तुज्या रेशियोन 4 to 6 घेवंक जाता पूण जाणय हांगा जो लोक बसला they will not enjoy their money they will not enjoy that money that money is not good money they will not enjoy that money and तो म्हाका असो पळयता की हांव खंयच्या मुनांतल्यान येयला हांवें म्हणलें तूं म्हाका असो कित्याक पळयता तूं मुनांतल्यान येयला म्हूण ताका सांगलें हांव असले दुडू आमी घेना घेत जाल्यार 100% सो ही गॉट सम लिटल डिस्काउंट पूण 100% वायट आनी म्हज्या भाव भयणीनो it is much more than what we were getting about 8 to 9 months before from another builder. पण त्यो इतलो मोगाळ इतलो तो जाणो आमच्यो सगळ्यो गरजो तो जाणो पूण माझ्या भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता जेन्ना आमी सस्निकायेन जियेता आमी म्हणटा बरें सायबा चान्स गेलो खूब पाटी जाणे पाय मायन ताची चोली काजार जावपाची न्हवरो येत जाल्यार घरा अरे वो चान्स सोडनाका तो लंडन हा तो अमेरिका हा तो कालपाक हा वो चान्स सोडनाका काजार जा तो कितें जाय तुका भांगर जाय घे दूध घे जा पूण जाणे म्हज्या भाव भयणीनो ह्या आमच्या उमेदीन आमी जेन्ना हे सगळे लग्न करूंक हांव तुमकां कित्याक सांगता म्हजी भुरगीं अजून काजार जावना पूण हांव तुमकां सांगता खूब पाटी जेन्ना आमी कावन्सल करता जेन्ना कोणाक सोयरीक येता ती आमकां आपयतात जाणे ब्रदर बरो भुरगो जाणय लंडन मातशें मागणें करताय मातशें बाबा म्हाका मातशी खबर सांग कितें जालें अशें मागीर हांव ताका सांगता मातशें रावात तो तुका देवाचें उतर आयकोंक धाडिना तो म्हणटा फकत मिसाक वच आनी हें वच पूण देवाचें उतर तुज्या कपेलान आयकूंक येनाका आनी तो अशें सांगता तशें करनाका अशें बाबा तुका काजार जावच्या आदी तो अशें सांगता जाल्यार मागीर काजार जातकच कितें करतलो तो गालफान हा ताका बरो जोडटा आनी ते मातशें इल्लें सांगीत जाल्यार आमच्या दुयेक कित्याक तुज्या दुयेक तूं बोणपणीन घालूंक सोदताय तुज्या दुयेक बोणपणीन घालूंक सोदताय तिका धाडूंक सोदताय आनी ती आयकूंक तयार ना शेकींग काजार जाली जाणे म्हज्या भाव भयणीनो तुमकां सांगपाची गरज ना एक पाटी अशें जालें आमकां टू द स्पिरीट वी कॅन सी समथींग वॉट वील हॅपन आफ्टर द मॅरेज हांव विचारता आमकां सोंसणीकाय ना आमी रावंक तयार ना
We don't want to wait for the right opportunity. We don't want to know what the Holy Spirit does. आमका जाय केन्ना आत्ता जाय. We want it now. आणि कितें जाता तेच्या उपरांत दुकां रडटात, सगळें पाड जाता आनी मागीर आमी देवाक शिंता. पूण आमकां सोंसणीकाय ना, because we want everything now. We want everything now. जाणय हांव नको म्हजो भाव डेरिक हांगा आहा जाल्यार हांवें ताका पळयला. बाबा डेरिक तूं हांगा आहाय रे जेजू कारगाम? वय आसा आहा ब्रदर. बाब डेरिक तूं मातशी गोवायकी दिताय तुज्या गाडयेची गोवायकी दिताय मातशी प्लीज कोणी न्यू घेता तेन्ना तुजी गाडी घेतालो तेन्ना मातशी सोंसणीकाय पयस तूं आयकलें म्हणजे आनी सोंसणीकायन रावलो आनी मागीर तुका कितें मेळोलें तें तुजे गाडयेन लास्ट टायम आतां कालच्या म्हयन्यान जेन्ना येयलो तुजे गाडयेन नवे गाडयेन हांव बसला. New car. Come on, please tell the testimony. Please tell the testimony how you were in a hurry to buy the car and you already put the money up front. हांवें एक ऑनलायन एक गाडी चोयली हिंगा बर्मिंगहम म्हणटा थिंगा आनी तो डिलर आसलो मुस्लीम आनी हांवें ती चोयली आनी तेका एडवान्स पयशे दिले म्हणजे आमी अमके दिसा येता आनी कलेक्ट करता म्हणून. मागीर हांवें ब्रदरीक फोन मारलो आनी ब्रदरीक विचारलें ब्रदर म्हणलें अमके कडेन गाडी आहा कितें करूं हांव. ब्रदर म्हणपा लागलो राव पयलो मातसो टायम घे आनी म्हाजो एक आनी एकलो फ्रेंड आहा फ्रेडी म्हणून स्विंडन तेका फोन मार म्हणपा लागलो. मागीर तेका फोन मारलो आनी तो ती गाडी पळोवपाक बर्मिंगहम गेलो आनी तेणें ती चोयली आनी गाडी तितली बरी ना म्हणपा लागलो आनी तो काडला आनी थिंग चोयलो. आनी ब्रदरीन कितें सांगलें म्हाका मातसो पेशंट घे आनी मातसो राव ती ते गेल्यार दुडू गेल्यार वोसो दी पूण तुका बरी मेवतली गाडी. मागीर काडलें आनी तेका डिलराक सांगलें म्हणल्यार म्हाका गाडी नाका म्हणलें हांव कॅन्सील करता. म्हाका म्हणलें पयशे रिफंड दी. तो म्हणपा लागलो पयशे आपूण तुका दिना आनी ते दिवपाक जायना म्हणपा लागलो कित्याक आपणें तुका होल्ड करून दवरलेली गाडी फॉर मोर दॅन 15 days. मागीर ब्रदर म्हणपा लागलो फ्रेडीकूच सांग तोच पळयतलो म्हणपा लागलो तुका. मागीर आमी रावले खूब दीस रावले अशें रावन मागीर फ्रेडीन मागीर ऑप्शनाचेर म्हाका गाडी चोयली एक सेकंड हँड गाडी ती. मागीर ती घेयली ती मेवली कितें म्हाका 2015 आसलो मॉडल आनी 35,000च चल्लेली. मागीर ती आमी ऑप्शनाचेर घेयली आजून लगून गाडी ती म्हाका कडेन आहाय पळय आयज लगून. Praise God. जेजू कारगाम. And the rate that you got on this car, ये गाडयेची जी रेट तुका मेवली फर्स्ट क्लास रेट फॉर द ब्युटिफुल कार. आमी जाणय पावसाच्या वेळार थंडीच्या वेळार आमी ताणें किचोत्तान व्हेली आमकां रायट फ्रॉम विलिस्डेन रायट अप टू रेडिंग ऑन अ रेनी डे इन कोल्ड रेनी डे. पावसाच्या वेळार सच अ लॉंग डिस्टन्स ऑलमोस्ट 2-3 hours ड्रायव्ह. पूण हांव तुमकां सांगता इतली स्टेबल गाडी इतली Praise God. परफेक्ट गाडी. He got a fantastic vehicle. Had he bought that vehicle was not going to be a good vehicle for him. पण ताणें आयकलें ताणें सोंसणीकाय घेतली आनी ताका आतां जी गाडी मेवली बेस्ट गाडी मेवली. व्हेरी गुड व्हेकल. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Wow. थँक यू जीसस. देखो म्हज्या भाव भयणींनो हांव तुमकां सांगता द होली स्पिरिट इज टेलिंग अस सोंसणीकाय पेशन्स जेन्ना आमकां कितें आमच्या सोय म्हणटा म्हाका कितें म्हणूंक जाय कोणा कडेन म्हाका राग दिला कोणें म्हाका त्रास केला वचून तांकां कितें म्हणूंक जाय तें म्हणून ताण मारूंक जाय जाल्यार मारया कितें करूंक जाय तें फास्ट करया. आतां म्हणजे सगळें शिस्ता म्हणजे इतलो राग जाता तेन्ना तुका इतलो राग येता कितें म्हणपाक जाता कितें तुजे भितर शिस्ता वच आनी बरें हाचें कितें म्हणटात तें तोन्न्या नाल्लाचें म्हणजे कितें आडसोळाचें उदक ड्रिंक टेंडर कोकोनट वॉटर ड्रिंक कोल्ड वॉटर ड्रिंक वन नायस लिमका आनी बस आनी कांय म्हण नाका कित्याक ज्या वेळार तुका राग येता कितें तुका आट करूंक जाय त्या वेळार सगळें तुजें बंद कर. हांव तुमकां आनी म्हजी एक टेस्टमनी दिता सोंसणीकाय विशीं.
आमचे सोसायटीन जे आमी जाग्यार रावता थिंचोर आतां सुमार 6 म्हयने हांव त्या सोसायटीच्या कमिटीक सांगता बाबा मातशें तुमी कितें करात बरोयात कित्याक ते शेजारी आहात ते थंयसर उदक सोडटात थंयसर कितले जुवारी जाल्यात आनी ते आमच्या बांयचें उदक पिड्यार जायत येता टेस्टिंग केलां बांयचें उदक आनी ते सगळे जे टेस्टिंग करून ते वॉटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकींग म्हणून असो रिपोर्ट येयला आनी हांव ताका सांगता पंचायत ते म्हणटात आमकां भिरांत आहा तो लोक आमकां धमकी दिता हें करता हांवें म्हणलें सायबा if these people are getting scared आमचे त्रास कशे जातले आनी हांव मागणें करीत आहा I'm praying for the committee I'm praying for the neighbor शेकी कोणें एक लेटर बरयली हेल्थ मिनिस्ट्री कडेन आनी कांय जावंक ना 2 म्हयने हांव मागणें करीत सायबा कोण तरी हेल्थ मिनिस्ट्रीन मातसो ताचे हात टच their heart कोण तरी आमचो एक आमचे बरोबर कसलो फावर आसत म्हणून द फेवर ऑफ गॉड येत म्हणून आमकां मातशें तुजो फावर दी जाणें म्हज्या बाबडीनो आयज सकाळीं हांव म्हज्या बायले बरोबर आनी धुये बरोबर म्हज्या सासूमाईच्या घरा येवपाचो आहलो पूण त्या लोकांनी म्हाका सांगलें की हेल्थ मिनिस्ट्रीचो लोक आयज सकाळीं येता कोणूच नाहलो थंयसर हांव एकटो आहलो हांव कमिटीन ना पूण त्या हेल्थ मिनिस्ट्री येयले तांचे बरोबर हांव गेलो आनी हांव तुमकां सांगता थंयसर लोक कोण त्या शेजारी कडेन वचपाक तयार ना हांव चडलो हाचेर इसवणीचेर तांकां दाखयलें सगळें ती गेली थंयसर आनी तांकां सांगलें बाबा हें सगळें उदक करपाचें बंद करा हें कितें सेप्टिकेंक बांदपाचें करा आनी शेकी म्हूण तें तांकां सांगलें आयकलें पूण एका वरान सेक्रेटरीक मेसेज आयली पंचायतान की ते शेजारी आतां करतले बेगीन म्हणून आनी म्हाका मेसेज येयली की सगळे आतां जे त्रास आहा ते सगळे काडून उडयल्या हेल्थ मिनिस्ट्री आतां म्हणजे रिपोर्ट घेवन ते काबार करपाक तयार आहा Praise God. आमी आमच्या सोसपान आमी आमच्यान बोबो मारूंक जाता आमच्यान लेटर बरोवंक जाता कोणाक काय मारूंक जाता कोणाक व्हडलो बाबा करूंक जाता पूण जाणें खूब पाटी सोंसणीकाय एकदम गरजेची बी पेशंट डोंट बी पेशंट इन हॉस्पिटल बट बी पेशंट इन द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट बी पेशंट develop the fruit of patience patience सोसणीकाय आणि जाणें म्हज्या बावडीनो सोसणीकाय यू नो बरें घालया जाकोबाचो पयलो आविस्कोर वड 1 ते 5 पर्यंत घालया वाचूया जाकोबाचो पयलो आविस्कोर वड 1 ते 5 पर्यंत 1 ते 5 6 पर्यंत वाचूया James chapter 1 verses 1 to 5 हांव जाकोब देवाचो आनी सौम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जोळी मोळी पडलेले देवाचे आख्खे पोरजेक नमन करता म्हज्या भावा भयणीनो तुमचेर जिनसोवार कोश दोग येतात तेन्ना खुशाल जावची गजाल म्हूण मनांत दवरात कित्याक म्हणल्यार असले भावार्थाचे परिक्षेंत जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालो ना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसलेय पिडापिडे मदें तुमी ओदीक थीर आसतलेत असल्या थीरपणान तुमी सगळ्याच वाटांनी ताचे परिपूर्ण शीस जावंक पावतलेत कसलोच सुगूण तुमकां उणो आसचो ना जेजू कारगां पळयात चवथी ओळीन कितें म्हणटा असल्या थीरपणान तुमी सगळ्याच वाटांनी ताचे परिपूर्ण शीस जावंक पावतलेत कसलोच सुगूण तुमकां उणो आसचो ना हालेलुया Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Lack nothing. Once you have developed the fruit of patience, you will lack nothing. म्हणजे जेन्ना आमकां सोसणीकाय येता ओके म्हणजे कितें
सोंसणीकाय जेन्ना आमच्या जिवितान ही आमी फोड आमी आमच्या जिवितान ट्रेन करता, असो वेळ येता आमच्या जिवितान कसलोच सुगूण तुमकां उणो आसचो ना. यू विल लॅक नथिंग इन युअर लायफ. आयकता म्हज्या भयणीनो, आयकता म्हज्या बाबडीनो. सी बरें, आमच्यान इंग्लिशीन घालूंक जाता, मातशें इंग्लिशीन घालया. होय, बिकॉज brother. इंग्लिशीन तुका मातशें बेगीन यू विल अंडरस्टँड इट बेटर. इंग्लिशीन तुका समजणी सारकी मेळटली. आमचे भाशेन मातशें तें ट्रान्सलेशन बरें जावंक ना. लेट अस रीड दॅट. लेट अस रीड फ्रॉम वर्स नंबर 2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So Praise they were given God. म्हणटा, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and lack nothing. And let patience have its perfect work, that you may be perfect. That you may be perfect. जेजू कितें म्हणटा आमकां? तुम्ही be perfect as your heavenly Father is perfect. Be holy as your heavenly Father is holy. Because let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. म्हणटच म्हज्या बाबडीनो, पळयात पवित्र आत्मा कशे भाशेन शिकयता. हांवें चिंतूंक ना हें शिकयतलो म्हणून. पळय, आमच्या जिवितान जेजू आमकां कितें सांगता की that we should be holy, be perfect like your heavenly Father is perfect. जेजू सांगला की ना आमकां? Come on. Yes. He has said आमकां, तुम्ही तुमच्या सुर्गीच्या बाबा भशेन तुम्ही परफेक्ट म्हणजे कितें? परफेक्ट म्हणजे कितें? Be perfect like your heavenly Father is perfect. What is the meaning of that? Thank you, Jesus. What is the meaning of that? Praise Jesus. Perfect. What is the meaning of perfect in this thing? What is that scripture? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Jesus namka sangla hai. Anybody can put that scripture? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Muntos, ami poet zalya, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete. समजले तुम्ही? Yes. Matthew 5:48. Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. जेजू कारगा. Thank you, Jesus. जाणा म्हज्या बाबणीनो, जेजू आमकां सांगता for you and me to be perfect like our heavenly Father is perfect. म्हणून ज्या भाशेन देव परफेक्ट आसा, परफेक्ट म्हणजे कितें आमच्या भाशेन? परफेक्ट म्हणजे कितें? कोंकणी नो ब्रदर, कोंकणी दिला की म्हणतोच घाल कोंकणीन घाल. मॅथ्यू 5:48. पळय कितें म्हणटा तो? तेमी संपूर्ण वर्ड यूज केला. संपूर्ण. ओके. Just see what is Matthew 5:48 in Konkani. म्हणटच आमकां कळोन येतलें कशे भाशेन आमच्या सोरीच्या बाबा भाशेन परफेक्ट जावंक जाता. Matthew 5:48. वाचूया आमचे भाशेन कितें म्हणटा तें. Praise God. म्हणटोच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप संपूर्ण, तशीच तुम्ही संपूर्ण जायात. संपूर्ण. Praise God. हांवें तें मातशें फ्रेंच कळ्ळें केलें. संपूर्ण. खंय वाचता तें मातशें वाचा. Sapurna. संपूर्ण. परफेक्ट. म्हणटोच ज्या भाशेन आमचो स्वर्गीचो बाप संपूर्ण, तशींच आमी जावंक जाय
संपूर्ण आणि जाकोब आमकां शिकयता कशे भाशेन आमच्यान संपूर्ण जावंक जाता. वाचूया पुत्तून जाकोबाचो पयलो आविस्कोर 2 ते 4 पर्यंत वाचूया. Let's go back to James chapter 1 verses 2 to 4. जेजू गार्गा म्हणजे म्हज्या म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचेर जीन सोवार कोश दोग येतात तेन्ना, जेन्ना सगळे आमच्या जिवितांत बरें चलता तेन्ना न्हय. जाणे म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें जीन सोवार कोश दोग येतात तेन्ना. कित्याक आमी म्हणटा ब्रदर नो प्रॉब्लम, आयज हांव बरो जेवला, म्हजी बरी न्हीद जाल्या, आयज सगळ्यांची भुरग्यांची बरी खबर येयल्या, घरकार बी बरो खोशी हा, म्हजें बरें चलता, सावूत बरी हा. तेन्ना सगळ्यांक कितें हा, सगळ्यांक पासी आसा, सगळीं आतां त्या वेळार सोंसणीकायेन जियेतात. पूण पळयात म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचेर जीन सोवार कोश दोग येतात तेन्ना. ही बरी खबर. कोणाक कोश दोग येतात? हांव विचारता तुमकां, कोश दोग कोणाक येतात? हू हॅज ट्रबल इन दिस वर्ल्ड? कोण म्हाका सांगूंक शकता? कोणाक? सगळ्यांकूच येतात ब्रदर. हा? कष्ट दोग सगळ्यांकूच येतात. कोश दोग सगळ्यांकूच येतात. जी जिवी आहात, जी अजून होय. पासून पुरूंक ना सिमेटेरीन, फकत जी शिमिटेरीन आहात आनी पुल्लेली आहात तांकां कोश दोग येनात. म्हणटोच आमकां सगळ्यांक जीन सोवार कोश दोग येतात. वय की ना? होय ब्रदर. माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, पळयात, आमी जिवी आसात जाल्यार आमकां जिनसो वार कोश दोग येतलेच. आयकतात तुमी? प्लीज लिसन व्हेरी केअरफुली. आमी सोजमता आतां हांव जेजू कडेन येयला, हांव देवाचें उतर आयकता, हांव खुर्साची वाट कोत्ता, हांव उपास कोत्ता, हांव मागणें कोत्ता, हांव देवाचें उतर आयकता, म्हाका कसलेच कोश दोग येवचे ना. तूं चुकलाय. जितलो तूं देवा कडेन लागीं येताय तितले तुजे कोश दोग वाडटले. नाका बाबा, म्हाका नाका कोश दोग, हांव जेजू कडसून पयस वेता, म्हाका तरी देवचार बरो रावंक जाता, म्हाका तो कोश दोग दिवचो ना. आमी मातशें सुसेगाद जियेया. आमचें जिवीत कसलेच कोश दोग नाका म्हाका. आमी तें उतर नाका आमकां तें हें कांय ना. आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन सारता. कोश दोग नाका म्हाका. बरें, कोश दोग नाका जाल्यार बरें आहात तुजे, कोश दोग मेवचे ना. पूण थोड्या दिसांनी जेन्ना तुजो वेळ येतलो, ज्या जाग्यार तूं पावतलोय, थंयचो तुका you can imagine the place जो लोकांक कोश दोग येतात. कित्याक येतात? बरें, हांव विचारता तुमकां, कोश दोग कित्याक येतात आमकां? Why do we have कोश दोग? Why do we have trials? कोण म्हाका जबाब दिवंक शकता? Why do we have trials? आमचो बावार्द तपासूंक, आमकां आकारूंक, आमकां प्रूव्ह करपाक. येस बाय फ्लावी, आमचो बावार्द आमकां टेस्टिंग करपाक तो येता, तो खरो. पूण हांव विचारता तुका, आमच्या जिवितान कोश दोग आमकां कित्याक येतात? What is the reason? Only for testing purpose? We are living in a fallen world. Okay. We are living in a fallen world. पण तूं जितलो बागयोन जिवंक सोदताय, तुका दिसता तुज्या सांगाता, तुज्या फामिलीन, तुज्या सोयऱ्या मध्ये, तुज्या कामाच्या जाग्यार सगलो लोक थंयसर भावार्थी, सगलो लोक जेजूक मानता, तेज्या उतरा प्रमाणे चलता. ना. Sometimes you are the only light in the darkness. Sometimes you can be the only light in the darkness. अशी आयकून घेयात हांव कितें सांगता तें. The Holy Spirit is really teaching something very special today. आमी सोजमता की आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता,
ती सगळी ब्रायब घेतात, ती सगळी 60-40 घेतात, ती सगळी ताचे लायसन्स फटाफट काम, ताचे सगळे काम फटाफट जाता, ती सगळी आपले घर बांधतात, ती सगळी गाडयो घेतात, तांचे काय बरें जिवीत चलता, तांकां कितले दुडू हात सगळे बरें चलता तांच्या जिवितान. पूण आमी केन्ना चिंतलां की जितले आमकां कश्ट येतात आमी सुभागी? Has anybody thought it like that? That when you get trials, because you are the light in the darkness and you are operating by patience, तू सोसणीकायेन जियेताय, तू कोणाक वायट म्हणिनाय, तू फकत तुजो देवाचें उतर तुजे भितर आहा आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड तू फांकताय. You release the light of the Holy Spirit. You release the goodness of God wherever you go. But just because you're good and you're releasing the goodness of God, you're releasing the light, do you think that you will escape the troubles that will come against you? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो, जेजून कसलें पातक केल्लें? No. जेजून कितें कोणाक वायट म्हणलेलें? No. जेजू सगळ्यांक पेकोणी दितालो, बेऱ्यांक कान दितालो, कुड्ड्यांक दोळे दितालो, मेलेल्यांक पोनत जीवन करतालो, भुकेल्यांक तो जेवण दितालो, सगळ्यो मिलाग्री करतालो, देवाचें उतर शिकयतालो, देवाच्या राजवटकीची खबर शिकयतालो, आनी सगळें बरें करून सैतानान कितें केलें जेजूक? सैतानान कितें केलें जेजूक? सगळें बरें केलें, कितें वायट केल्लें जेजून? जेजू जावन आसलो उजवाड. He was the light in the world of darkness. ह्या संसार देवाचें उतर म्हणटा, the people living in darkness have seen a great light. जेजू येवच्या आदी ह्या संसारान हाडलो काळोख. तुम्ही म्हणटले काळोख म्हणजे चंद्रीम नासलो, सुर्या नासलो, तो उजवाड म्हणिना. जेन्ना देव ना थंयसर काळोख आसता. उजवाड आसत, तुजे कडेन ट्यूब लायट आसत, तुजे कडेन सूर्य आसत, चंद्रीम आसत, LED लायट आसत, फ्लड लायट आसत, पूण ज्या जाग्यार देव ना थंयसर काळोख आहा. म्हणटच जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो ताणें देवाचो उजवाड हाडलो. पूण कितें केलें सैतानान? देवाच्या पुताक ताणें मारून उडयलो. पूण देवाच्या पुताक मारून उडयलो जाल्यार तो उजवाड काबार जातलो? केन्नाच जावचो ना. म्हणटच जेजून ह्या संवसारान येवन ह्या काळोखान ताणें आपल्या शिसांक तयार केले, 12 आपोस्तलांक तयार केले, कितल्या लोकांक मारी मागदालेन, कितल्या बायलांक तयार केले. जेन्ना तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो, तो परतून येयलो, ताणें तो उजवाड आतां सगळ्या मदें धाडलो. आपल्या आपोस्तलांमध्ये, आपल्या शिसांमध्ये, बायलांमध्ये. ही गेव दॅट लायट टू एव्हरीबॉडी. जाणे म्हज्या भाव भयणीनो, आतां त्या उजवाडा वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां तो उजवाड तुजे कडेन आहा, म्हजे कडेन आहा, पवित्र आत्म्या उदेशीत देवाच्या उतरा वरवीं. आतां आमच्या सगळ्या कडेन वचोंक जाता आनी तो उजवाड दिवंक जाता. पूण आमी उजवाड दिता म्हणून तुमकां दिसता की आमी कोश्टडॉग आमकां येवचे ना? जिनसोवार कोश्टडॉग आमकां येवचे ना? कित्याक आमी उजवाडान आहा म्हणून? येतलेच. We are living in a fallen world. We are living in a dark world. But आमी जेन्ना ते कोश्टडॉग आमी ते येतात तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? तो म्हणटा जिनसोवार कोश्टडॉग येतात तेन्ना खुशाल जावची गजाल म्हूण मनान दवरात. What is the meaning of खुशाल? खुशाल म्हणजे joy. Count it all joy. जाणे म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक गोश्ट सांगता. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोण दुमाळो हाडटा, कोण आमकां नाकारता, कोण आमकां कोश्टडॉग दिता, आमच्या मनशाच्या सैमान आमी बसतले पंकज उदास सारके. आमी बसतले, थोडे म्हाका हे म्हणले, थोडे म्हाका अशें सांगले, थोडे म्हाका गायो मारलो, थोडे म्हाका वय म्हणले. आनी आमी कोणशाक बसून रडटा. पण येतलो म्हणटलो, अरे बाबा रडो नाका रे, आले पुट्टू पुट्टू, अरे रडो नाका रे, देव हा रे. बट
हे लागपट्टी आमकां जाय. हांव विचारता तुमकां ही लागपट्टी आमकां जाय कोणाची मनशांची लागपट्टी. अरे रॉड नाका रे, आसूं रे, तो तसलोच रे, ते तशें सगल्यांक मातशें करतात. आमी कसल्यो खबरो म्हणूंक जाय काय ना. जेन्ना कश्ट येतात तेन्ना आमी खुशाल जावपाक गरज. If we need to count it all joy when trials come. कित्याक? Why we should count it all joy? What is joy? Knowing the end result. Knowing the end result is always in your favor, right? It's not Yes. happiness. Yeah. Joy is a fruit of the spirit. ऐकात म्हज्या भयणीनो, बाबणीनो, खुशालकाय जावन आसा फळ, ज्या भाशेन सोंसणीकाय जावन आसा एक फळ, खुशालकाय जावन आसा फळ पवित्र आत्म्याचे. आणि खुशालकाय आमकां कशी मेळटा? हाऊ डज खुशालकाय कम? आमकां खुशालकाय कित्याक मेळटा? How does खुशालकाय come? How does joy come? Can anyone tell me? Yes, joy is knowing the end result is always in your favor. Knowing that joy is always going to give you result. But what is the reason you got खुशालकाय? What is the reason you got joy? Patience. Why you have joy? You have joy because of the knowledge of the word. Praise God. Jesus Christ. आमी उतर नको असल्या जाल्यार की जेजून आमकां सगळे टेटल केलाय म्हणून, ताणें सगळे सोंपला म्हणून, इट इज फिनिश म्हणून आमी नको असल्या जाल्यार आमकां जॉय आसतली आली. No. Jesus went to the cross with joy. Going to the cross with joy? Going to the cross with joy. He's going to be tortured. He's going to be hung on that cross. He's going to be abused. He's going to be given wine to drink. The sin of the world is going to come on him. And it is all joy. Why it was joy? Because it was already known to Jesus by the Father. स्वर्गीच्या बापान जेजूक सांगलेले, पुता म्हज्या, जेन्ना तू या कुरीस घेवन तू वेतलोय आणि तू मोतलोय, तू पोलोत जेवन जातलोय, तेन्ना मनशा कुळाची सरवण जातली, मनशा कुळाचे तारण जातले तुका लागून. आणि जेजू जाणो की हांव त्या खुर्सार वसत जाल्यार, हांव मरत जाल्यार, हांव सोंसणीकायेन जियत जाल्यार, हांव ते सोंसणीकायेन ते खुर्सार वसत जाल्यार, हांव जाणो की म्हाका खुशालकाय आहा म्हणून. कित्याक त्या खुरीस काबार जाल्या उपरांत, ते मरण म्हजें जाल्या उपरांत मनशा कुळाचें तारण जातलें, हांव बापाची खोशी करतलो. देखून ताका खुशालकाय आसली. तेच भाशेन तुका आनी म्हाका खुशालकाय कित्याक आसता? कित्याक आमी आतां देवाचें उतर जाणो. वी हॅव द नॉलेज ऑफ द वर्ड. Praise God. Jesus Christ. आमी उतर नको जाल्यार उतर कितें म्हणटा तें. समजा कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक पिडा येयल्या, कोणाक क्युरेबल इनक्युरेबल डिजीज एस कम. ती जाणो देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. ताच्या घायांनी आमी बरी जाली. ताणें आमचे सगळे पिडा रोग ताचे कुडीन ताणें उबारलो. His word is health and medicine to all my flesh. हे सगळे स्क्रिप्चर म्हाका सांगता की म्हाका ती पिडा घेवपाची गरज ना. कित्याक हांव जाणो की सगळी पिडा जी म्हज्या कुडीन ह्या वेळार आसा ती जेजून खुर्सार भोगली म्हणून. देखून म्हाका खुशालकाय आहा. I have that joy knowing what Jesus has done for me on that cross. आणि जेन्ना म्हाका खुशालकाय आहा, सोंसणीकायेन म्हज्यान भावार्था वरवीं ते सैतीवन जिवीत म्हाका मेळोंक जाता. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. So Thank when you, I Jesus. have joy, when I count it all joy in the midst of trials, now I will exhibit the fruit of the spirit of joy, and I will operate in patience. Another fruit I will develop. So पळयात म्हज्या भाव-भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, म्हाका जाय देवाच्या उतराची सजमणी. म्हाका जाय देवाचें उतर म्हज्या काळजान रिगून दवरलेलें. तेन्ना म्हाका ती माहिती आहा म्हणून, म्हाका ती नॉलेज आहा म्हणून आतां म्हाका कितें आहा? खुशालकाय. आतां खुशालकाय आहा म्हणून हांव म्हणटा देवाक, सायबा
हांव केन्नाच म्हजी शांती पिड्यार करचो ना, हांव केन्ना रागभरीत जावना, म्हजो फ्यूज तोडचो ना, कोणाक गाळयो दिवचो ना, हांव पासियेंसान चलतलो आनी हांव खुशालकायेन चलतलो, कित्याक हांव जाणो की शेवटचो रिजल्ट सदांच म्हज्या फावरान आहा म्हणून. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. समजलें तुमी म्हज्या बाबडीनो? पळय पवित्र आत्मा कशे भाशेन Amen. शिकयता. जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात आनी हांव देवाचें उतर नको, तेन्ना हांव कितें करतलो? म्हाका खुशालकाय आसची ना. हांव हांगा वेतलो, मागणें करतलो, हाका सांगतलो, अरे मागणें करात, दुखता, फोडटा, देव कित्याक म्हाका दिलां, अशें कित्याक जालां, तुमी मागणें करात. हांव एकदम रागभरीत आसतलो, हांव सोंसणीकायेन जियोंचो ना, आनी आतां म्हजें सगळें निसणटोन जातलें. पण जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात, धुमाळो येता, लोक म्हाका नाकारता, हांव जाणो हें कित्याक घडटा, कित्याक हांव देवाच्या उतरा प्रमाणें चलतां. देवाचें उतर म्हज्या काळजांत रिगून दवरलेलें आहा आनी आतां त्या उतराची म्हायती आहा म्हणून, तें उतर हांव जाणा म्हणून आतां हांव खुशालकायेन आहा, कित्याक ते उतराची म्हायती आहा. आनी खुशालकाय आसता तेन्ना हांव कसलेंच म्हणजे हांव फास्ट वचोंक सोदना, हांव फास्ट फॉरवर्ड करूंक सोदना, हांव सोंसणीकायेन जियेता. म्हणटच धुमाळो येयला उपरांत, कश्ट केल्या उपरांत म्हाका उतराची म्हायती गरज आनी म्हाका खुशालकायेची गरज, आनी खुशालकाये वरवीं म्हाका सोंसणीकाय आसा. आनी जेन्ना खुशालकाय आनी सोंसणीकाय आसा, आतां म्हज्या जिवितांत म्हाका कांयच फाल्त आसचें ना, कित्याक सगळें जें देवान तेतेलास्ताय केलां, सगळें काबार केलां जेजू वरवीं, सगळें फिनिश केलां, तें आतां म्हाका फावो जाता. हालेलुया, Hallelujah. hallelujah. So in order to receive from the finished works of Christ, I must have the knowledge of the word, I must operate in the fruit of joy, I must operate in the fruit of patience, and when patience reaches its when patience reaches its perfection, I become perfect like my heavenly Father is perfect. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isn't that wonderful? Come on. My brother. We are told to be perfect like our heavenly Father, and the Holy Spirit is teaching us how to become perfect. नातून आमी म्हणटले आमी वाचतले आमी इगोर्जेक मिसाक घालता संपूर्ण जायात, स्वर्गीच्या बाबा भाशेन तुमी संपूर्ण जायात, तेच भाशेन तुमी संपूर्ण जायात. आमी वाचतले आमी म्हणटले आमी स्वर्गीय भाशेन परफेक्ट जावपाक. केन्ना जातलो? केन्ना तो दीस येतलो? केन्ना दीस येतलो? आमी ते मागणे आमी कांतार करतले आमी कळ्ळें? होय की ना? आतां फुडें हांवें त्या कांतारा फुडें हांवें तो डायलॉग मारूंक ना, ते हांवें तुमकां सोंसणीकाय भाशेन तें कांतार केलां. तुमी म्हणटले काजाराच्या दिसा म्हणटले. सो केन्ना दीस तो येतलो, म्हणजे केन्ना दीस तो येतलो जेन्ना आमी सोंसणीकायेन जियेतले, आमी खुशालकायेन जियेतले. केन्ना? ज्या दिसा म्हाका म्हज्या परिस्थितीन डिपेंड based on my situation and my circumstance, I need to know the promise of God. I need to know the knowledge of God. I need to know what God says in my situation and circumstance. म्हणजे जेन्ना म्हाका त्या उतराची म्हायती आहा, हांव जाणो तें उतर म्हाका कितें करपाक तें सांगता, आतां त्या उतरा प्रमाणे म्हाका खुशालकाय आहा. आनी खुशालकाय आहा म्हणून हांव सोंसणीकायेन जियेता. आनी जेन्ना सोंसणीकायेन हांव आतां जियेता, when I reach the fruit of patience, I will lack nothing, and I will be perfect, and I will lack nothing, and then I will be perfect like my heavenly Father. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Brother, तूं आतां म्हणटा न्हू की चोय उतर कळ जाल्यार we know everything जेन्ना उतरा नॉलेज आसत ते दोना what it Yes. means. So ते भाशेन म्हाका तुगडो आसलो तूं तें तेटेलस्ताई म्हणटा सगळें संपादलें, it is finished. आनी पयलीं हांव म्हाका उतरा कांय नॉलेज नासलो तेदो हांव आयकतालें न्हू it is finished on Good Friday. म्हाका कितें Yes. दिसतालें बंग बाबडे जेजू like he defeat जालो मु तो. Yes. He was defeated and he had to die a miserable death. And it was
it was his defeat म्हूण, but I didn't know the truth की तितून तेणें म्हाका लागोन कितें केलें तें. When he says it is finished, what actually he meant, तें केदों मेळ्ळें आमकां खबर म्हाका कळ्ळी, उतर मेळटाच. So खरें, like you said, उतर knowledge मेळ्ळें म्हणटरी आमकां कितू म्हणजे we know every देवागे राजा गुड सगळें आमकां कळटाय, but till then Amen. like I was Amen. ignorant, like दुसऱ्यांच म्हाका actually I was misled. Yeah, ignorance is कितें scripture brother तुगे देखून इंता आहा तें कितें my people are destroyed because of lack of knowledge. And Not तितून तें only कितें people are destroyed because of lack of knowledge, because of the wrong teaching and interpretation of that knowledge. praise God, yeah. खूप लोकांक हांव तुका सांगता बरें आमी या विशीं आमी उलयता म्हणून हांव तुका आनी एक स्क्रिप्चर सांगता कशे भशेन म्हाका शिकयला आनी हांव तुका सांगता सामकें म्हाका पवित्र आत्म्यान कशें शिकयलें हांव तुका दाखयता 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Let's put that scripture. तूं आतां तो प्रश्न विचारलाय म्हणून आतां तुका हांव आनी दुसरो स्क्रिप्चर सांगता. Put me 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Praise God. 17. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. जेजूक आर्गां. जेजूक बरें बाय फ्लावी म्हाका हांव तुका एक प्रश्न विचारता. तुवें म्हाका टेटेलस्टाय म्हणून तुवें म्हाका विचारलाय म्हणून the Holy Spirit gave me this scripture again to explain and now. आतां तुका विचारता म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. हाचो अर्थ कितें? Can you tell me what is the meaning of this? Meaning, mige old past, which I lived without knowing Christ, that's left behind. No. That's the point. That's the point. पळय आमकां शिकयलां ह्या स्क्रिप्चरान एटलीस्ट म्हाका ग्रेस प्रिचरान शिकयलां एक्स्ट्रीम ग्रेस प्रिचर्स. I was taught in this scripture की जेन्ना आमी कितें म्हणटोच कोणी क्रिस्ताच्या एकवटान आसात, if anybody is in Christ, he is a new creation. म्हणजे कितें आमचो आत्मो जालो कोणा भाशेन? जेजू भाशेन. जेजू भाशेन. आनी जेजू भाशेन जाला म्हणून आतां सगळें पोरणें गेलें आनी नवें येयलें. वय की ना? आतां सगळेंच नवें. रॉंग. जाणें कित्याक? डू यू नो वाय? हांव विचारता. If anybody is in Christ, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात जाल्यार म्हणजे कितें? हांव तुका जेन्ना प्रश्न विचारता हांव जाबाब पासून दिता. बरें हांव तुका सगळ्यांक एक हिंट दिता. ओके, आय एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट. 1 Thessalonians 5:23 and 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Now put the two scriptures together. Now let me see who can give me the answer. म्हणजे आमी we are called to live a holy life, आत्म्यान कुडीन आनी मनान. We are called to live a holy life. Poi. There is a difference having Christ in you and there is a difference being in Christ. Again. There is a difference between Christ in you and you being in Christ. Sazmalet to me? Yes. When is Christ in me? According to the scripture, it says when anybody is in Christ, is the same thing as when Christ is inside of you? No. When you are in Christ, it means your spirit, your soul, and your body is operating blameless. So now you are in Christ.
But when you are having Christ in you, the Spirit of Christ in you, you're only able to see the kingdom. You're not inside the kingdom. Because you're only born again, only your spirit has been changed. But your mind, your soul, your body is still not renewed. म्हणतो तुझ्या देवाच्या राज्यान भितर सरंग जायना. केन्ना तुझ्यान भितर सरंग जाता? जेन्ना तुका पवित्र आत्मा मेळटा, आतां तू तुजे कुडीक आतां you start crucifying your flesh, you start doing denying of your flesh, and now you begin to bring your soul in alignment with your spirit, and you bring that alignment in your body. Then only 2 Corinthians chapter 5 verse 17 will become a reality in your life. You will be in Christ. Christaच्या एकवटान. क्रिस्ताच्या एकवटान म्हणजे फकत आत्म्यान न्हय, पण आमच्या मनांत आणि आमचे कुडीन. Did you understand that now? Oi, brother. Yes. See, there is a difference having Christ in you, which is through the born again spirit, and there's a difference between being in Christ, which means your spirit, your soul, and your body are all in perfect alignment. Now, 1 Thessalonians 5:23. Now you can put 1 Thessalonians 5:23. Now see what 1 Thessalonians 5:23 says. After this scripture, 2 Corinthians 5:17. Now go to 1 Thessalonians 5:23, which is an answer to tell you what it means to be in Christ. जेजूच्या एकवटान. कोण जेजूच्या एकवटान असत जाल्यार तेन्ना कितें जाता? 23वी वड वाचूया. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णपणे पवित्र करूं आणि जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आणि कूड तो चुकी विरेंत सांबाळूं. हालेलुया. हालेलुया. आता सजमणी मेळ्ळी सगळ्यांक. जेजूच्या एकवटान आसपाक म्हणजे कितें? टू बी परफेक्ट as your heavenly Father is perfect. Means what? Your spirit, your soul, and your body is blameless. म्हणजे आम्ही आता जेजूच्या एकवटान आसा. We are one with Christ. We are in the kingdom. We are like Christ. We are like the sons of God in the kingdom. Hallelujah. 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 इतले दीस आमकां कितले शिकयले. 2 Corinthians 5:17. तुझो आत्मा जेजू सारको जालो. You are born again. तुझे तारण जाले. मागीर मातशें देवाचें उतराय. मातशी मनाची नोटसणी कर. आणि नो प्रॉब्लेम. देव सहमत जाला. पण तू आतां तुझे तारण जाले. ओन्ली फोर्थ. आमी जेजूच्या एकवटान आसपाक गरजेची. We need to be in Christ, not just have Christ. We should be in Christ. When we are in Christ, जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आसा आणि जेजूच्या एकवटान आसपाक म्हणजे आमी आतां आमच्या सोयीच्या बाबा भाशेन आमी संपूर्ण जाता. We are becoming perfect like the heavenly Father. How? Not only in our spirit, but what is in our spirit? What change has taken place आमच्या आत्म्यान? तो change आमी आतां आमच्या मनांत, आमच्या in our soul and आमचे कुडीन in our body. We are bringing that change in our soul and in our body, so that now we are going to be complete. We are in Christ when we are spirit, soul, and body walking blameless, bringing God's word to be aligned in our spirit, our soul, and in our body. That means the word of God now rules not only in my spirit, but in my soul, in my thinking, in my emotions, in my feelings, in my action, in every area. The word of God is now ruling every 3 dimensions of mine. Sampurna, I'm perfect like the heavenly Father. How beautifully you asked this scripture. You asked about this question about this, and the Holy Spirit connected James chapter 1 verses 2 to 4 with this what I just told you. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isn't that wonderful how the Spirit is teaching you? You asked the question and I brought this point, and ye jenna shikoile tenna
जाकोबाचो पयलो विस्पोर 2 ते 4 आणि ह्यो स्क्रिप्चर and 1 Thessalonians 5:23 एक बरोबर जाता आणि आमकां काय बरी सजमणी पोवी जल्मा दिता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Jesu karga, Jesu Jesus. karga. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. कोणा कितें क्वेश्चन आहा ब्रदर आन्सर कोणाक विचारूंक जाय म्हज्या भाव भयणीनो, कोणाक जाय म्हाका दिसता आयज आमकां एकदम प्रॅक्टिकल टिचिंग पवित्र आत्म्यान दिलें. एकदम प्रॅक्टिकल टिचिंग. जेजू कार्गा. जेजू कार्गा. Praise God. काही ना जाल्यार ब्रदर आमी मागणें करुया न्हू. All right, all right, all right. Thank you. Praise God. सर्गींच्या बापा, दिनवास तुझ्या उतरा पासत, तुझ्या उतराची ओळख, तुझें सोत आमकां तुवें दिल्या पासत. आमच्या जिवितांत तुवें वावराडी धाडले तुझें उतर घेवन आमकां स्वतंत्र करूंक. आनी खरे भाशेन तुझ्या उतराची आमकां जेन्ना ओळख मेवता तेन्नाच आमी आमच्या जिवितांत जे जिनसोवार कोश्ट दोग येतात तेन्ना आमी खुशाल सोंसणीकायेन ते फुडो करूंक आमी पावता. हें सगळें घडटा तुझ्या उतराची ओळख आमकां आसा म्हणून, तुजो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता म्हूण. Amen. आनी वय आमी आसूंक जाय आमच्या आत्म्यानूच न्हय पूण मनान आनी कुडीनूय पवित्र. तेन्नाच आमी खरेपणी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक पावतले. हें सोत जें आज आमकां तुवें शिकयलां तें आमच्या काळजाच्या बरे जमनीर पडोवन दी दोनया. आनीक क्रिस्ताच्या येण्याक दुसऱ्या येण्याक आमी खरेंच तेन्ना आमी चुकी विरेंत मनान आत्म्यान आनी कुडीन पवित्र संपूर्णायेन पवित्र आसूंक तूं आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी दोनया. ही शिकवण हें सोत जायतीं जाणां जीं आजून काळोखांत आसात तांकांय तूं फावो कर. हें मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र आनी बलिश्ट